कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक ट्विटर येवकार हांव गौरीश परबावणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। उसगांव कसल्ले वाठारांतल्यान घरांतल्यान बेपत्ता जाल्ले 5 वर्सांचे चली दुसरे एका घरा फाटल्यान मेळ्ळे मातयेत पुरिल्ले स्थितीत। खुनाचो दुबाव फोंडें पुलिसांनी दोगा दुबावितांक केली अटक। गोंयांतल्या खासगी कंपन्यांनी गोंयांत नोकर भरतीची जायरात दिवंक ना जाल्यार आतां आर्थीक दंड। म्हापसा अर्बनाची बिल्डींग सरकार घेता 25 कोटींक। मंत्रिमंडळ बसकेंत जाले महत्वाचे निर्णय। पांडुरंग मडकयकाराच्या आरोपांचेर मंत्र्यांची वेगवेगळी मतां। विश्वजीत म्हणटा पुरावो महत्वाचो, बाबूश म्हणटा मडकयकार दोस्त, सुदीन म्हणटा मडकयकाराक मेळटलो, रवी म्हणटा ताकाच विचारा। पांडुरंग मडकयकाराचो आरोप आनी मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर मुख्यमंत्री ओग्गी। नव्या सुवातेत बांदतले खापरेश्वराचें देवूळ, मुख्यमंत्री उलयलो। सांतनेज ताडमाड लागसर गटाराचो स्लॅब कोसळ्ळो। कांय म्हयन्या फाटींच घातिल्लो स्लॅब। कोसळिल्ल्या स्लॅबाक लागून देवाची घुमटी आनी व्हड कोसळपाच्या स्थितीत संजीत रॉड्रिक्स म्हणटा धोका ना। नारव्या संगमाचेर जातली म्हादयची आरती। आध्यात्मीक पर्यटन चालीक लावपा खातीर पर्यटन खात्याचो हो उपक्रम। मंत्री रोहन खंवटेची म्हायती। आनी आतां खबरो विस्तारांत। उसगांव कसल्ले वाठारांत घरांतल्यान बेपत्ता आशिल्ले 5 वर्सांचे चली दुसरे एका घरा कुशीक मातयेत पुरिल्ले स्थितीत सांपडले। पुलिसांनी खुनाचो दुबाव उक्तायला। ह्या प्रकरणात फोंडें पुलिसांनी दोगा जाणांक अटक केल्या। उसगांव कसल्ले वाठारांत 5 वर्सांचे चली बेपत्ता जाल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले। फोंडें पुलिशेन अपहरणाची कागाळ नोंद करून तपास सुरू केल्लो। मजगतीं आतां त्याच वाठारांतल्या एका घरा कुशीक ते चलयेची पुरिल्ले स्थितीत कूड सांपडली। हे प्रकरणात फोंडें पुलिशेन पप्पू कांबळे आनी पुजा कांबळे ह्या जोडप्याक अटक केल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अटक केल्ल्या जोडप्यांक खंय फाटली 25 वर्सां जाली भुरगीं नासली। देव देवस्पणाक लागून तांच्यांनी हे कृत्य केला आसूं ये असो दुबाव लोक उक्तायतात। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। काल ते भुरगें पळय मिसींग जाल्लें ते भुरग्याचें आज ते एका मनशाच्या म्हणजे तेज्यात शेजारी जो आसा पळय तेच्या फुडल्या वाटेन म्हणजे तेज्या मिसींग जाल्ल्या त्या भुरग्याच्या घरा कडल्यान जवळ जवळ 25-30 मिटराच्या अंतराचेर ते घर पप्पूचें म्हणून आसा। त्या घरा फाटल्यान अशें कळोवन चुकलें की त्या घरा फाटल्यान ते चलयेक त्या भुरग्याक मायनर चेडवाक मारून ते पुरला म्हणून। ही खरोखरच ही अत्यंत दुर्दैवी घटना, अत्यंत खेदजनक घटना। अशें हें घडोवंक जायना। हें ल्हान भुरगें 5 वर्साचें भुरग्याक हें मारप आनी तेका त्या पर्सन तेच्या सायडीक तेका पुरोवप म्हणजे हेचे क्रूर तेच्या बाबड्याची हत्या करप हेच्या सारकें हेका आनी माणुसकी काळिमा फासणारी गोश्ट ही जावन आसा। हेजो खरें म्हणचें जाल्यार अशा मनशांक म्हणटा तो थारो दिवपाक जायना। आतां ह्यो गोश्टी खुबश्यो आमी केन्नाय पळयता कितें म्हणून की टीव्हीचेरूय पळयता की मारले पुरले ते खंयचे तरी आमच्या गोंयांत नासून भायर पळयताले आमी बाकीच्या स्टेटींनी पळयताले आनी आजुनूय ही कितें तरी म्हाका अशें कोण तरी आतां हांव जेन्ना पळय हांगासर येदोळच्यान आसता तेन्ना अशें म्हणटात की ते देव देवस्पण कित्याक लागून तरी ते अशें घडलां म्हणून। पूण देव देवस्पणाक लागून दुसऱ्या त्या भुरग्याचो बळी दिवप हें कितलें पसून खरें काय म्हणून हें बरोबर न्ही। अशा मनशांक म्हणटा ते अशा मनशांक अशी जी अंधश्रद्धा जी पळय धरून जे लोक आसा तांकां योग्य ते पनीश जावपाक जाय आनी हेका म्हणटा ते हेची योग्य हितून तेची चवकशी जावन कित्याक लागून तेची फुडें बी ठरवली चवकशी जावची आनी तेका योग्य ते पनिशमेंट जावपाक जाय। नमस्कार, आमी कसल्ल्या गांवांत आसा जे जाग्यार कालच्यान एक चली मिसींग आशिल्ली आनी आयज ते चलयेची हांगा बॉडी मेळिल्ली आसा। त्याचो मृत्यूदेह हांगा मेळिल्लो आसा जो घरा कडेन आसा पप्पू कांबळे आनी पुजा कांबळे हांची घरा कडेन। अशें आयकूं येता की पुजा कांबळे आनी पप्पू कांबळे हांकां भुरगीं नाशिल्ले, 20-25 वर्सां जालीं
आनी ती पयलीं हांगा शुगर फॅक्टरीकडे रावताली, मागीर हांगा कसल्ले गांवांत रावता. आनी तो पप्पू म्हणटा तो एक बरो वेल्डर आशिल्लो. आनी आयज ते चलयेक पळयलें जाल्यार तेगेल्याच घरा कुशीन अशें ते चली खंय तेंगेर खेळपाक बी वयताले, पूण तेगेल्याच घरा कुशीन ते चलयेचो मृत्यूदेह सापडलेलो आसा पुरलेलो. फॉरेन्सीक टीम हांगा येवपाची आसा, श्वान पथक बी येवपाची आसा. आनी आतां ती हेजे नंतर जो कितें आहा तपास जातलो. हांगा सावथ गोवाचो जो अधीक्षक आसा टिकम सिंग हो हांगा येवन गेल्लो आसा. तेन्ना पुलीस मोठ्या प्रमाणात आसा आनी तपास चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कसल्लेच्यान एकनाथ खेडेकर. आता गोंयच्या खाजगी कंपन्यांक गोंयानूच नोकर भरतीची जायरात करची पडटली, नाजाल्यार ह्या कंपन्यांक दंड फारीक करचो पडटलो. मंत्रिमंडळ बसकेंत ह्या विशींचो निर्णय जाला. ब्रेस्तारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. हे बसकेत म्हत्वाचे निर्णय जाले. गोंयांतल्या खाजगी कंपन्यांक नोकर भरतेची जायरात गोंयानूच करची पडटली, नाजाल्यार तांकां दंड फारीक करचो पडटलो. दंडाची रक्कम 5 ते 30,000 रुपया मेरेन आसतलो, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. कॅटल फीड परचेस फ्रॉम द महाराष्ट्र गव्हर्मेंट अंडरटेकिंग सोसायटी हे जे आहा पळय कॉर्पोरेशन तेंचे कडल्यान कॅटल फीड परचेस करता आमी डायरेक्टली तेज्या खातीर. कॅटल फीड महाराष्ट्रा एक जो हें आहा तेंचे कॉपरेटीव सोसायटी. इट इज अ 24 पोस्ट फॉर द वेटरनरी असिस्टंट ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. वेटरनरी असिस्टंट आमचे कमी आशिल्ले, त्या कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसचेर घेवपाक तांकां परमिशन दिलां. आमी प्रत्येक प्रायवेट सेक्टरांतल्यान गोंयांत एडवर्टायजमेंट कंपल्सरी करपाकूच जाय. तांची फायन जी आसा, फर्स्ट ऑफेन्स जालो जाल्यार 5,000, सेकंड ऑफेन्स जालो जाल्यार 10,000, थर्ड ऑफेन्स जालो जाल्यार 15,000. आनी तेजे मॅक्झिमम एम्प्लॉईज आहा पळय न्ही, म्हणजे 400 वयर, ताका फर्स्ट ऑफेन्साक 20,000, मागीर 25,000 आनी तेज्या उपरांत 30,000. तेंच्यांनी एडवर्टायजमेंट गोंयांत कंपल्सरी करपाक जाय. केलें ना आमच्या लक्षांत आयलें जाल्यार तेंचेर फायन केले वयतले. ह्या पद्दतीन गोंयांत एडवर्टायजमेंट जर तेंच्यांनी केलो ना, भायर खंयसरी केलो जाल्यार तेंचेर फायन पडटली. पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल फॉर द एक्सपेंडिचर सँक्शन ऑफ द एक्सपोजिशन वर्क तो 2024 एक्सपोजिशनाक केल्ल्या कामांक पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल दिला. एक्सपेंडिचर सँक्शन ताका टोटल अमाउंट इट इज समथींग 5 crore समथींग फॉर द डेव्हलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स ऑफ द कन्वेन्शन सेंटर टू द 5-star हॉटेल एट द रुवादी ऑरेम क्रीक हांगासर पणजे. आमी जे अर्दवट आसा ते कंप्लिटली दिलां करपाक along with the tourism डिपार्टमेंटाच्या वतीन ऑन द लीज बेसीस. आमी नंदादीप बिल्डींग आहा पळय म्हापसा अर्बनाची, ती गव्हर्मेंट घेता बाय पेईंग ऑफ 25 crores ऑफ रुपीज टू दॅम फॉर म्हापसा अर्बन. म्हापसाचे 25 कोटी. हां, लोकांचे पयशे मेळपाक जाय म्हणूनच आमी घेता. थोडीशी कॉस्ट तेजी चड आसा, बट तरी सुद्दां घेता इतक्याच खातीर. हय हय. कितली जाताली ती? थोडेशें तेंच्या आनी आमच्या मदीं थोडो डिफरन्स आशिल्लो, बट तेंच्यांनी 25 कोटी कोट घेवचें म्हटलेलो. आमी 25 कोटी घेवपाचें डिसिजन घेतलां, जेणे करून गोंयकारांचे पयशे भितर अडकले ते मेळचे म्हणून. हें डिसिजन करून ती बिल्डींग गव्हर्मेंट घेता आनी गव्हर्मेंट वील कन्स्ट्रक्ट थंय नवीन हे फाल्यां सकाळीं बांदतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एका मंत्र्याक फायल क्लियर करपा खातीर 20 लाख रुपया दिले म्हणून मडकयकरान घातिल्लो बॉम्ब थंड जावपाचें नांवूच घेना. मडकयकराच्या आरोपाचेर मंत्र्यांची वेगवेगळी मतां आसात. पळयात. Last week I paid around 50 to 20 lakhs to one minister. I don't know. For what, sir? Take it for a small work. He took my one file which I processed from the department and kept a message that if somebody comes to collect this, to inquire this file, then that fellow to come and meet me. सगळे मंत्री पैसे करपाक पेटल्यात. आपणे स्वता एका मंत्र्याक फायल क्लियर करपाक 20 लाख रुपया दिले म्हणून आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकरान बॉम्ब घातिल्लो. गोंयभर मडकयकराचे हे वक्तव्य अजूनय गाजता. हे फाटभुंयेर मंत्र्यांक विचारल्यार प्रत्येकाची वेगवेगळी जाप. विश्वजीत म्हणटा आरोप कोणूय करपाक शकता, पुरावे म्हत्वाचे. एलिगेशन जाय ते लोक करता, ताका पुरावे नासल्यार काय अर्थ ना. बट चौकशी बी जावपा जाय ह्या आरोपाची. फरक म्हाका काय कळना खंयची स्टेटमेंट काय वाचूंक ना. आनी मुख्य म्हणजे लोकांनी जायते एलिगेशन केले म्हणून ताका तसो काय नासता. कितें आसूं जाय एलिगेशन केलें. गोविंद गावडे म्हणटा मडकयकार खंय ताका व्हडल्या भावा सारको, ताचेर आपल्याक कांयच उलोवपाचें ना. हांव पयलीं उलयतां, कोणी सांगचें हांव ट्रान्सपरंट आहा. कोणाचो कितें विशय जाल्यार हांव म्हजे कडेन डायरेक्टली उलयतां. एक गोश्ट
मडकयकाराचे विशयी तो हांव सदांच तुमकां म्हणटा की तो म्हागेलो व्हडलो भाव कसो म्हणून हांव ताका पळयता. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट. बाबूश म्हणटा मडकयकार आपलो इश्ट मात पैसे स्वता मंत्र्यान मागले काय म्हणून बाबूश विचारता. Mr. Pandurang Madkekar is a close friend of mine, first and foremost. You know, our relationship is not now from 2002. And he was my esteemed colleague. Now, as far as what allegations he has made, he should basically name the minister. And first and foremost, he should say whether the minister basically asked him for a bribe. सुदीन म्हणटा मडकयकाराक मेळून ताचे वांगडा उलयतलो मागीरूच जाप दितलो. हांवें पांडुरंग मडकयकारा कडेन उलोवपाचें थरयलो आनी आय एम मिटींग इन ट्यूजडे. त्या नंतर हांव स्टेटमेंट ताणें म्हाका सुद्दां तातूंत इन्क्लूड केल्ले आसा. म्हाका तें उलोवचें पडटा. रवी म्हणटा मडकयकाराकूच विचारात. मडकयकारान एक एलिगेशन केला. मडकयकार आदलो मंत्री तो म्हणटा की मंत्री फक्त पैसे मेजपाक पेटल्यात म्हणून. खंयचे म्हण ताका सांगून बरें. मंत्री सगळे मंत्री अशें म्हणटा तो. म्हणजे एका मंत्र्याक 20 लाख दिले म्हणटा. बट जनरल स्टेटमेंट केला ताणी की सगळे मंत्री पैसे मेजपाक पेटले म्हणून. जे हांव कमेंट म्हणना ताकाच विचारा पळय. तुम्ही एज अ सिनियर मिनिस्टर सगळ्यांचेर बोटां वयता सो कांय खबर ना. ओके. ताका म्हणजे आतां तेणें सांगचें. हां. कोण आपय तरी सांगचें जाल्यार सीएमा कडेन कंप्लेन जालें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बेरेसरा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. ह्या बसकेत गोंयभर गाजपी 3 विशयांचेर पत्रकारांनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक प्रश्न केले. हातूंतले खापरेश्वर देवस्थानाचो विशय सोडलो जाल्यार मुखेलमंत्र्यान पांडुरंग मडकयकारान केल्लो आरोप आनी मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं उलोवप टाळ्ळे. देव खापेश्वराच्या विशयाचेर मुख्यमंत्री म्हणटात देवूळ दुसरे कडेन बांदपाची कल्पना दिवनूच ह्या नादी परवानगी घेतिल्ली. देवळाचे समितीक जागो सुचोवपाक सांगिल्लो पूण ताणें जागो सुचयलो ना. नवी समिती प्रसाद घेवन जागो सुचयतली ते प्रमाण नवे देवूळ बांदपाक घेतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. देव खापरेश्वराच्या वतीन म्हाजी श्रद्धा म्हाजी भावना आसा. ओके. ताचे पयलीं आमी तेंच्या कडेन प्रपोजल कंटिन्युअसली आमचे डिपार्टमेंट उलयताले. जो कोण तेणी ऑलरेडी कन्सेंट टर्म सायन करून दिल्ले तांकां पयलीं सांगलेलें देवूळ आमी पयलीं बांदता. तुमी खंय तें दाखयात. तांच्यांनी लास्ट पर्यंत देवूळ खंय बांदपाचें आमकां दाखोवंकूच ना. आनी त्या खातीर काम ऑबस्ट्रक्ट जावपाक जायना म्हणून देवाची मुर्ती काडून आमी कंटेनरान सेपरेटली दवरल्या. तिची डेली पुजा करच्या करता. आतां देव खापरेश्वराची थंयसली दुसरी कमिटी कदाचित म्हणजे जेणी कन्सेंट दिल्लो तो येवंक ना म्हणून आमी बाकी आमदारान थंयसल्या बाकीच्या लोकां कडेन उलयलो. बाकीच्या लोकां कडेन उलयल्या उपरांत थंयसले सगळे लोक एकत्र जाले. एकत्र जावन म्हाजे कडेन जे देव खापरेश्वराक मानपी परिसरांत ते रावपी काल म्हाजे कडेन आयले. तांच्यांनी डिमांड सांगला की आमी एक 2-3 जागे सजेस्ट करता. आमी स्वता वचून देवा कडेन प्रसाद बिसाद घेता आनी खंयच्या जाग्यार देवाक स्थापन करपाचें तें आमी सांगता. सो तेंच्यांनी जे दिसा सांगताले 2 दिसाच्या भितर तिसरे दिसा थंयसर देवूळ बांदपाक सुरवात जातलें. जशें देवूळ खापरेश्वराचें हांगासर आसलें त्याच पद्दतीचें तशेंच देवूळ तेज्या पेक्षा बरें मातशें तें देवूळ आमी बांदून ऑलरेडी दितलें. वडाचें झाड मात थंयसर नवीन लायतले. मंत्रिमंडळ फेरबदल आनी आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकाराच्या आरोपाचेर मात मुख्यमंत्री ओगी. वादग्रस्त विषय जाता तो मडकयकारान एलिगेशन केलें. हांवें काल स्टेटमेंट केलो. सरकाराची इमेज हेतून येता. काल स्टेटमेंट हांवें केलो. ओके. देव बरें करूं. कॅबिनेट रिशफल काय उलयत ना तुमी. आतां इतको वेळ उलयलो तें कितें जालां. कॅबिनेट रिशफल. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गंगा न्हंयदेगेर जशी गंगा आरती जाता तशीच आता नारव्या संगमाचेर म्हादयची आरती जातली. पर्यटन खात्यान अध्यात्मीक पर्यटन चालीक लावपाच्या उद्देशान आरती डॅक विकसीत करपाचो प्रकल्प घेतला. 10.5 कोटी रुपया मोडून हो प्रकल्प उबारतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. गंगा न्हंयदेगेर जशी गंगेची आरती जाता तशीच आता नारव्या संगमाचेर म्हादयची आरती जातली. गोमंत सरिता पूजन ह्या उद्देशान गोंयान अध्यात्मीक पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर पर्यटन खात्यान हो उपक्रम हातीन घेतला. नारव्या मांडवी जुवारी आनी वाळवंटी न्हंय एकठांय येता त्या पंचगंगेच्या संगमाचेर हो प्रकल्प उबारतले. 8 ते 10 म्हयन्या भितर नारव्या संगमाचेर आरती डेक उबारतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. हे सुवातेर शंकराची व्हडली मुर्ती उबारतले खंय. तशेंच पुजा मंडप आरती डेक लोकांक बसपाची सुवात तिकीट कावंटर कॅफेटेरिया म्हायती केंद्र फ्लोटींग जेटी आनी ल्हान बोटी हे सुवातेर दवरतले.
पर्यटकांक हेर सुविधा उपलब्ध करून दितले अशें पर्यटन मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. आम्ही नारवया जंय एक वाटेन आमी सप्तकोटेश्वर देवळाचे उलयतात त्याच सायडीक थंय जंय जुवारी मांडोवी आनी वाळवंटी रिव्हरचा जो संगम जो आसा थंय आमी गोमंत सरिता पूजन ताजें इन्फ्रास्ट्रक्चर रोखडेंच तयार करून थंय सुरवात जातली. जातूंतल्यान एक इकोसिस्टम जेन्ना आमी स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर उलयतात रिजेनरेटीव टुरिजमाचेर उलयतात जे रिजेनरेटीव टुरिजम म्हणजे फुडल्या पिढीक टुरिजम सारकें दवरप आनी तातूंत कल्चर संस्कृती सांबाळटा आसतना स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर भर दिता जाल्यार गोंयच्या हातूंतल्यान आमी बिचोली तालुक्यांतल्यान आमी पूर्ण भर दिल्लो आसा. तातूंत सप्तकोटेश्वर टेम्पल छत्रपती शिवाजी महाराजांची काणींतल्यान रुद्रेश्वर देवस्थानाचें नूतनीकरण करता आसतना गोमंत सरिता पूजन ही थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून जशी गंगा आरती थंय जाता आमचे खुबशे जाणटे गंगा आरती केन्ना आयकतात पूण पळोवंक पावना आनी वचूंक पावना तर तांकां हांगा गोमंत सरिता पूजन करपाची संदी मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सांतिनेज ताडमाड लागसर आशिल्लो गटर स्लॅब परतून कोसळ्ळो. हालींच हो स्लॅब घातिल्लो. स्मार्ट सिटीचें काम बाबत दर्जाचें म्हणीत आपाचो अमित पालेकरान सरकाराक बरेंच उजरायलें. स्मार्ट सिटीचो संजीत रॉड्रिक्स म्हणटा देवाची घुमटी आनी वड सुरक्षीत आसा, कांयच धोको ना. परवरेचे देव खापरेश्वराचे प्रकरण ताजे आसतनाच आता सांतिनेज ताडमाड लागसर आशिल्ली देवाची घुमटी, वड आनी गटर स्लॅब परतून कोसळपाची घडणूक घडल्या. ही सगळी स्मार्ट सिटीच्या कामाची निश्काळजीपणां अशें म्हणीत आपाचो फुडारी अमित पालेकरान सरकाराक उजरावन काडला. हे विशीं आपूण येवपी अधिवेशनात विशय मांडटलो तशेंच संबंदीत कंत्राटदाराचेर FIR नोंद करतलो म्हूण अमिताची शिटकावणी. मजगतीं स्मार्ट सिटीची सगळीं कामां 31 मार्च मेरेन पुराय जावप शक्य नाशिल्ल्याचो अमिताचो दावो. वी आर शॉक. आय थिंक आम्ही लास्ट टाइम सांगले ऑडिटाक आम्ही क्वेश्चन केला ह्या एसेंब्लीन आमी म्हाका दिसता हो क्वेश्चन रेज करचोच पडटलो, सरकाराक जबाब दिवचो पडटलो. तुम्ही कन्स्ट्रक्शनाची क्वॉलिटी पळया, राजकीय कन्स्ट्रक्शनाची कन्स्ट्रक्शनाची क्वॉलिटी पळया तुमची कितें आसा ती. हे कोसळ्ळेले फक्त माती हाडून फक्त सिमेंट घालून दवरला हांगा परिस्थिती. खेळ चलयला आनी पणजेकर ओगी रावता. आमदार खंय पणजेचो बाबूश मोन्सरात, मेयर खंय ताणी येवनाका हांगा हें पळोवपाक. देवूळ कोसळ्ळें जाल्यार तुमी मागीर रडटले. एक केले तुमी परवरी, आतां सांगता ताज्या स्थानार करतलो. तुमी स्थान ठरयतले, मंत्री आनी चीफ मिनिस्टर स्थान ठरयतलो राखणदाराचे भितरूच करतले म्हणून सांगता तुमी ते ताजे सीमे भितर. म्हणजे आज सरकार भारतीय जनता पार्टीचो ठरयतलो की राखणदारान खंय रावचें म्हणून. म्हणजे तुमी इतले व्हडले जाल्या ही परिस्थिती. प्रायमरी परिस्थिती कितें जाली ती मात तरी आपल्याक एक कॉन्शियन्स आसपाक जाय सरकाराक. हे कितें चलयलां तें. फायर ब्रिगेड तांणी त्या एडींतल्यान गेट काडलें म्हणून ओपन जालें ना, एटलिस्ट तांचेंय बंद जाल्लें. शांतीने चोवर रस्तो गुगला वयल्यान काडलो आनी आज ही परिस्थिती पळयत जाल्यार कशें करतले रे हे तुमकां सांग 31 मार्च पर्यंत जातलें काम हें. सरकारान सांगलां 31 मार्च पर्यंत हायकोर्टाक सांगलां की हे काम कंप्लीट करतलें म्हणून 31 मार्च पर्यंत. हें जातलें. आय एम रिक्वेस्टिंग द पेटिशनर हू इज देर इन दॅट पेटिशन की हायकोर्टाक दाखया एकदां हाजे फोटो दाखया आनी दाखया कितें चल्लां पळय तें. And whether there should be inquiry into financials of Imagine Smart City, whether Sanjit Rodriguez is lying to the High Court, whether Advocate General is lying to the High Court. सरकार खोटी मारता काय कितें. सुरक्षेच्या दिश्टीन कामगारांची सुरक्षा तितलीच महत्वाची आसा आनी आमचे कामगार आपले काम बरे तरेन करतात अशें स्मार्ट सिटीचे CEO संजीत रॉड्रिगीजाचें म्हणणें. तशेंच देवळाक कसलोच धोको नाशिल्ल्याचें संजीताचो दावो. Job of 250 meters, the last stretch of 250 meters. You can see we have put bore wells here. So these bore wells are continuously sucking water and keeping this dry. So this is like a huge suction well. That's why it is dry. So the more water we take, more we can work. Same thing is there. So the soil structure there is different, and 100 meters across it is different. So it is a challenge. Engineers are working on something. The amount of bore wells we are increasing also to keep the thing dry. Shoring is also being put. We are taking whatever safety measures we can. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
जामीन घेवचो ना अशा माथळ्या खाला वृत्त छापून हाडिल्ल्या एका दिसाळ्याचो ॲडव्होकेट उदय भेंब्रेन कडक शब्दात निशेध केलो. पत्रकारितेच्या नांवार लोकांक खुबळोवन घालपाक कितें बरोवचें न्हय अशें भेंब्रे उलयलो. लोकमताचेर पयल्याच पानार एक खबर आसा आनी तिजो मथाळो आसा जामीन घेणार नाही भेंब्रे यांची भूमिका. आता ही अस्सल फोट आनी फोट म्हणून कशी कळटा, सकल जी बातमी आसा त्या बातमेंत असलें कांयच ना, फक्त माथाळ्यांत आसा. मराठींत एक एक्सप्रेशन आसा उपसंपादकाच्या डुलक्या म्हणून, पूण ही डुलकी न्ही, डुलकी म्हणटा तातूंत एक चूक जाता कितें सादी, ही मुद्दम केल्ली मिसचीफ. आनीक हांव पळयतां फाटले 2-3 दीस ह्या दैनिकांत ज्यो कुजबूज बी पळयता ती हांव जाणा कुजबूज हें सदर गॉसिपाचें, तातूंतल्यान इल्लीशी कॉमीक करतात, फकाणां करतात, समजूं येता. पूण धडधडीत फोट सांगून लोकांक खुबळावपाचो प्रयत्न करप ही पत्रकारिता जबाबदार न्हय, ही अत्यंत बेजबाबदार पत्रिका. आनी हांगा ज्या उपसंपादकान हो माथाळो दिला तो अत्यंत बेजबाबदारपणान वागला. कारण माथाळो कित्याचेर आसता, भितर खबरेंत कितें बरयलां ताजेर आदारून आसता न्ही तो. हांगा म्हाका तांच्या वार्ताहरान फोन केल्लो, फोनाचेर आमचें उलोवणें जालें आनी ताणें जें कितें म्हाका विचारिल्लें ताका हांवें जापो दिल्यो. खंयच हांवें म्हळें ना की हांव जामीन घेतलो किंवा जामीन घेवचो ना म्हणपाचें, मागचो ना म्हणपाचें. ताका फक्त सांगलें हांवें की कायद्याची जी कितें प्रक्रिया आसा ती जातली, आनी हांवें जें सांगलें तें ताणें सारकें बरयलां. आतां हें घेणार नाही जामीन म्हणटा तें खंयच्यान आयलें, हें उपसंपादकाच्या तकलेंतल्यान आयलें. पूण हांगा हांव फकत उपसंपादकाक दोश दिवचो ना. म्हजे दृश्टीन संपादकाची म्हणून एक जबाबदारी आसता. कितें आसा, लेखणी हातांत आसा, वर्तमानपत्र हातांत आसा, हाचो अर्थ कोणाय विशीं कितेंय बरोवचें अशें लायसन्स न्ही. म्हजेर अन्याय करता तो जालोच, की जें हांवें सांगलेंच ना तें म्हज्या तोंडांत घालतात आनी आपल्या जे कोण वाचक आसात ह्या दैनिकाचे तितल्यांकूय फटयता. हें फटोवप कित्याक? हेडींग दितना खबर वाचूंक जाय आनी त्या खबरेन कितें आसा त्या प्रमाणे ताजें हेडींग करूंक जाय. पूण अशी बेजबाबदारपण करप पळय आसा, ताका बेजबाबदार पत्रकारिता म्हणची पडटली. आदले मंत्री पांडुरंग मडकयकार हाणें केल्ल्या आरोपांची चवकशी करची अशी कागाळ कांय जागृत नागरिकांनी भ्रष्टाचार विरोधी पथका कडेन केल्या. जाल्यार ह्या प्रकरणाची CBI चवकशी जावची म्हणून काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकरान मागणी केल्या. आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्ल्या विधाना उपरांत गोंयभर बोवाळ पडला. विरोधी पक्षा सयत सामान्य नागरिकूय चवकशेची मागणी करतात. आदल्या मंत्र्यान सध्याच्या मंत्र्याक पयशे दिवपाचें प्रकरण गंभीर आशिल्ल्यान ताची CBI वतीन चवकशी करपाची मागणी काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष सुनील कवठणकरान केल्या. हातून राज्यपालान हस्तक्षेप करून सरकाराक चवकशेचे निर्देश दिवचे अशी मागणी करपी पत्र सुनील कवठणकरान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांकां धाडला. कसले फायल्स क्लियर करपा खातीर 20 लाख रुपया 15 लाख रुपया एका मिनिस्टराक ब्रायब पे करची पडली. हो गंभीर आरोप ताणें केलो अशे वेळार जे वेळार BJPचो नॅशनल लिडर BL संतोष गोंयान आसलो आनी म्हाका दिसता ताणें BL संतोशाकूय एका तरी ताजे कडेन मिटींग करूनच भायर येवन ताणें हो आरोप मिडियाच्या मुखार केला. सो आमकां खात्री आसा की ताणें तें नांव कोण तो मंत्री हें BL संतोशाकूय सांगलां आसतलें. त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आनी बाकीच्यांकूय कळ्ळां आसतलें. पयलीं म्हणल्यार क्रिटिसायज करता आमी स्ट्रॉंगली BJP सरकाराक की इमिजिएटली आज 24 वरां जायत आयलीं हे घटनेक, जाल्यार अजून पर्यंत ताजेर कसलेच BJPच्या सायडींच्यान ऑफिशियल म्हणल्यार जे स्टेप जाय आसले सरकाराच्या सायडींच्यान इमिजिएटली FIR रजिस्टर जावपाक जाय आसली. कित्याक ही सारकी तुमचोच BJPचो मंत्री सांगता की आपणें आतां कॅबिनेटान आसलेल्या मंत्र्याक 15-20 लाख रुपया ब्रायब दिल्या, ही सामकी गंभीर गजाल आसा.
पण आमी पळयलां की अजून पर्यंत कसलीच FIR रजिस्टर जाल्ली ना. आमी गव्हर्नराक पत्र बरोवन रिक्वेस्ट केला की CBI इन्क्वायरी ऑर्डर करची, कित्याक हातून जो कंप्लेनंट आसा जाणें एलिगेशन केला तो एक एक्स फॉर्मर मिनिस्टर जावन आसा आनी जे मनशाचेर आरोप जाला तो कॅबिनेटाचो मंत्री जावन आसा. त्या खातीर पुलीस कितले सिरियसनेसान इन्व्हेस्टिगेट करतले हो एक प्रश्न निर्माण जाता. मजगती आदले मंत्री मडकयकारान केल्ल्या आरोपांची चौकशी करची म्हूण काशीनाथ शेट्ये सयत कांय जागरूक नागरिकांनी भ्रष्टाचार विरोधी पथका कडेन कागाळ दाखल केल्या. पयशे खंयच्या मंत्र्यान घेतल्या ते कळप गरजेचें आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. तशेंच हातूंत आदले मंत्री मडकयकाराची चौकशी जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें तांच्यांनी सांगलें. आयज आमी 7 जाणांनी म्हणजे काशीनाथ शेट्ये, इनासियो डॉमिनिक पेरेरा, रामचंद्र V मांद्रेकार, जॉन नाजारेथ, प्रेमीन वेर्णेकार, मारियानो फेर्रांव आणि कृष्णा पंडित ह्या 7 लोकांनी एक कंप्लेन दिल्या. कंप्लेन एकाच लागून एक फॉर्मर MLA आणि मिनिस्टर जो जावन आसा एक सिनियर मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर, ताणें एक सिरियस एलिगेशन केला की ह्या गव्हर्मेंटाचे सगळे मिनिस्टर पयशे करूंक पडले म्हणून आनी आपणे लेखून 15 ते 20 लाख दिल्या म्हणून आपल्याची एक फायल क्लियर करपाक. आतां तेणें इतलें स्पेसिफीक सांगूंक ना 15 लाख वा 20 लाख ते, पूण 15 ते 20 लाख म्हटलें तेणें. म्हणटकूच हें एलिगेशन आमी तितलें लायटली घेवंक जायना, कित्याक तो एक कोणी स्लायटली हे जालो न्हू की तो कितलेच फावटी इलेक्ट जावन येयलो. आनीक सुदीप तमणकार पळय आमचो एक एक्टिविस्ट आहा, ताणें एलिगेशन केलेलें आहा आपल्याचे लेखून एक बासीचें परमीट दिवपाक आपणें ह्याच मंत्र्याक, एक्स मंत्र्याक पांडुरंग मडकयकार ताका आपणें 50,000 दिवचे पडलेले म्हणून. आनी ताणें जाय ते फावटी आपल्या कडचे टॅक्सीकारां कडचे हे कडचे पयशे घेतालो म्हणून तो. सो हितूंतल्यान न्हू एक टीप ऑफ द आयसबर्ग, कित्याक म्हाका दिसता हितूंतल्यान जायते भायर सरोंक शकता. आनी सगळे मिनिस्टर पयशे करूंक पडले म्हणटच हो एक्स मिनिस्टर जाणा आसतलो सगळे मिनिस्टरांनी घेतल्या म्हणटकच आमी कंप्लेनाचेर सगळे मिनिस्टरांचेर इन्क्वायरी जावची म्हणून हे केल्या, मागणी केल्या. तर तुमकां हे दिसना की मडकयकारान सांगलें आपण 15 ते 20 लाख दिले, मडकयकर फॉल्टी आसा? 100% फॉल्टी. मनी लॉन्ड्रिंग जालें, ते मनी लॉन्ड्रिंग. तेणें पयशे 15 लाख 20 लाख ते कडेन कॅश येयले कशे, ते कॅशान दिल्या, चॅकान दिल्या, हेचेर इन्क्वायरी जावंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.